या poi cola daron neucha moncha cola nazau kodi sodi naga adavele padokele sodi chembar devan gample ute koro potonte ye vekito ye Deutor veni ya boy dola taron liucha muncha kula nazam kodit solinaga patkan konan bulon sosat wasat sani saban wasat amka saiba sorgondi tuzo mata ugan Deutor veni ya boy tola tanon liucha muncha kula nazau kodit sodinaga ये जेजू आमच्या सोम्या आमकां सोडूंक ये आमकां भेटूंक ये भोव पवित्र संस्कारान तूं आमकां दिसाच्या दिसाक मेळटाय देव मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आमचेच सारको सोडून पातोक ह्या वेळार ह्या भोव पवित्र संस्कारान खरेपणी तूं आमचे पासत आसय म्हूण दुनिया आमी स्वत मानता आनी आमची मान खोल बागावन आमी तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता सोम्या जेजू हे सकाळी आयज आमी तुका भेटयता हो आमचो दीस ह्या दिसाचो आमचो वावर ह्या दिसाचो आमचो घाम आमची चिंतनां आमच्यो करण्यो आमचे आवंडे आनी आमच्यो मांडण्यो दुनिया तुका भेटयता दुनिया तुका भेटयता आमचें जिवीत आयचे सकाळी
हो आख्खो दीस आमी आमचें जिवीत जियेतल्या तुजी वाट पळोवन तुज्या जल्माची तयारी करून दर एक आमचो सॅक्रिफीस दर एक आमचो इल्लो इल्लो वावर तयारीचो दर एक आमची बरी चिंतना दुसऱ्या सवे हे सकाळी दुनिया तुका भेटयता ये जेजू आमच्या चढवणारा आमचे सवे तूं ये ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आमचे बरोबर आसाय आमची नदर ह्या वेळार भोव पवित्र संस्काराचेर दवरून आमचें आख्खें जिवीत भोव करून आमचें तयारेचें जिवीत जेजूच्या पांयाशी आमी दवरुया देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमची पासत ताणें ओपून दिलो संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय बोगोर आपल्या पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावं संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लोलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लोलो तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लोलो सोसले त्रास भोगले हाल तरूय आसलो देव सदांकाळ सोसले त्रास भोगले हाल तरूय आसलो देव सदांकाळ हावेसाची पंडी पेटोवन वावली तरण्या काळजावा संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लोलो तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन माल्लोलो कलेचो तुवड पुजा
शांतताये चे बिरुजो माये मोगाचो व्हड झुजारी संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मारलो उलो तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नावान चलून घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मारलो उलो मनीस जात आमी मारतूं उरलो ह्या वेळार सोडवणदाराची गरज तुका कित्याक मनीस कुडाक आजून सोडवण जाय गाय सोडवणदार येवन आमचे पासत ह्या संवसारांत जियेलो आमचे सारको आमकां शिकोवन दीत गेलो कितें उलयलो त्या पासत ताचे दुस्मानूय ताचेर उपरासले ताका कोश्टायलो ताका कुर्सायलो आनी कुर्साचें मरण ताका फावो केलें मरणाचेर पातकाचेर जैत व्हरून होच सोडवणदार पुनर्जीवन जालो सोडवण आमकां मेळयली स्वतंत्र जाला मनीस सोडवण मेळ्ळ्या मनशा कुळाक काय आजून पातकान लोळटा मारलो मनीस जातीचो उलो ह्या वेळार सोडवणदाराच्या कानार पडूं दी मार उलो तुज्या घोराब्या पासत सोडवणदाराक मार उलो तुज्या वाड्या पासत तुज्या समाजा पासत मार उलो तुज्या राज्या पासत सोडवणदाराक मार उलो तुज्या देसा पासत आनी ह्या संवसारा पासत ह्या मनीसकुडाचो संवसार जो आयज पेरिगान आसा फेसिंग डिफरंट टायप ऑफ क्रायसीस बो करून एनवायरमेंटल क्रायसीस जाचेर सगळें धरलेलें आसा जावं आमचे लायफस्टायल्स जावं आमचे इकॉनॉमिक्स जावं आमचें गव्हर्नन्स सोडवणदाराक मार उलो More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life.
worship you with all my strength, for you are my God. You are my God. You are my God. सुडवंडारचे येसू आमचे मदें जल्मता, ताका घेवंक तयारी आमी केल्या आनी आजून करता. घडये खंय खंय उणें पडटा. वी आर फॉलिंग शॉर्ट ड्यू टू आवर वीकनेसीस, ड्यू टू आवर सिन्स. उलो मार ताका, तुजे मागणे ताचे मुखार दवर. How do you want to spend this Christmas? How do you want to celebrate this Christmas? ही नातालां तूं कशे भाशेन मनोवंक सोदताय? कसल्यो मांडण्यो तुज्यो ह्या नातालांच्यो? सोडवणाराच्या पांयाशी ह्या वेळार दवर. तुजें मागणें कशें उबार. We are a few days away when the Christ child will come into our hearts. And as Saint John the Baptist says, make straight the ways for the Lord. Let us take this moment to ask the Lord for forgiveness of our sins, to clean our hearts, to remove all the blocks and bondages that are preventing us from making way, from making straight the roads for Lord, for the Christ child to come into our hearts.
We make New Year resolutions every year, every beginning of every year. But instead of waiting till then, let us start from today and prepare our hearts for the coming of the Lord. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like a morning star. Jesus, what a wonder you are. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like a morning star. Jesus, what a wonder you are. Jesus, what a wonder you are. Jesus, what a wonder you are. मिसाचे बेटीन देवाचें उतर आतां आमी आयकतले हांव. मिसाचे बेटीन जेजू आपलें मांस रगत आमकां करून दितलो. ह्या आमच्या सोडबंडाराक ह्या पवित्र संस्कारांत आमी मेळूंक भेटूंक ताचो अणभव घेवंक तयार जावया. जेजू मुखार दिमी घाल, तुजे हात उगड आनी तुजी सगली मागणी गुप्ती ओगीच रावन जेजू मुखार दवर.
आनी हो दीस सुरू करता आसतना सगळीं आमची चिंतनां आमचे आवडे सगळीं आमची उतरां आनी आमच्यो मांडण्यो जेजूच्या हातान घालुया आमचें सूख दूख आमचे कोश्ट आनी आमचो वावर सगळें जेजूच्या हातान घालुया आख्खें जिवीत आमचें जेजूच्या हातान घालुया जें कितें आमकां दिवपाक जाय जाची आमकां गरज आसा तें तो सगळें जाणा देखूनच ताचेरच विस्वास धरून आमचे हात ताचे मुखार उक्ते करून ताका उलो मारुया जेजून शिकयल्ल्या उतरांतल्यान आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता जशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोरवासो तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोरवासो जेजू तूं मोग जिवो उम्रू जिविताचो आरोग तूं आत्म्याचो तूं वर सोडवणेचो जेजू तूं मोग जिवो उम्रू जिविताचो तारोग तूं आत्म्याचो तूं वर सोडवणेचो हातकी रोजने तूं चलयताय तूंच म्हजो आसा पुरपाक आपलून उपोट वाटाय देवीक जिवितान करताय आख्खी रोजने तूं चलयताय तूंच म्हजो आसा पुरपाक आपलून उपोट वाटाय देवीक जिवितान करताय सदैव जावन देव सदैव जावन देव सदैव जावन देवाचें भोव पवित्र नांव सदैव जावन देवाचें भोव पवित्र नांव सदैव जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावन जेजूचें नांव सदैव जावन जेजूचें नांव सदैव जावन जेजूचें भोव पवित्र काळीज सदैव जावन जेजूचें भोव पवित्र सदैव जावन जेजूचें भोव मोडीक रगत सदैव जावन जेजूचें भोव मोडीक रगत सदैव जावन जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतांत
साक्रामेंतांत आल्तारावेल्या सदैव जावं जेजू भोव पवित्र आनी साक्रामेंतान आदार सदैव जावं देव आत्मो सांत बुजवणदार सदैव जावं देव आत्मो सांत उजवडणार सदैव जावं देवाची माय बो बागयोन तांकवार मारी सदैव जावं देवाची माय भोव भाग्यवंत आंकवार मारी सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी कोतावीण गोर सोंबो सदैव जावं मारयेचो पवित्र आनी खोटावीण करूं सो सदैव जावं मारयेचे अनोदवोन कुडी ओतम्या सयत स्वर्गा व्हरोन सदैव जावं मारयेचे सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय सदैव जावं मारयेचे नांव ती आंकवार आनी माय सदैव जावं बागयोन सुजे मारयेचो बो निर्मळ पोती सदैव जावं भाग्यवंत तुजे मारयेचो भोव निर्मळ सदैव जावं देव ताच्या बुडव्या आनी भोगतांताय सदैव जावं देव ताच्या गुरवे आनी भक्तांत सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आयची मिसाची भेट आमी भेटयतांक देवाक दिन वाचून इल्डा डायस हिच्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया दुसरें तें आमी भेटयता कायतान बार्बोजा ही मिसाची भेट भेटयता आपल्या सगळ्या बार्बोजा फॅमिलीच्या सोपून गेल्ल्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया लॉरेटा आनी सिप्रियानो आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात तांच्या घोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आंजेला डेवीस आयज आपली सर्जरी करता आपणा पासत मागूंक लायता देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक मागुया आयज आमचे फिरगोचीन निमणी सायबिणीची भेट घोराब्यान जाता रेजिना मुंदी ज्योती स्वामी हांच्या घरांत देवान ह्या घोराब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं ताचे नांव जुवांव अशें आज आमकां शिव वर्तमानान जाकारियास जे देवा आंज बुडव्यान कोडयलोलें तें एलिझाबेथीन उचारल्या उपरांत तो तिचे सवे आपले सगळे जें कितें आसलें देवाची येवजण ताचे प्रमाणे वैकार दिता आनी आपल्या गोत्रांत तें नांव ना तरी पुत्यान देवदूतान सांगलेले प्रमाणे आपूण येवजण मानून घेता
देवाची येवजण आमचे मदें देव मनीस जाता. देव आमचे मदें येता तेन्ना उदीक आनी उदीक ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक ह्या मिसान खोतखोत्यान कृपा आनी बोवाळ आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदपदिता देवा आनी तुमकां बावलो सगळें उचारून सांगता, मनान चिंतून करून विचारून वायटांतून बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सुदान सांगपार मदी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावलो विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर्प द्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा मनशा सैबान तुज्या अनूद पुताच्या जल्माचे दीस लागीं पावलो. अनूद आनी सर्व शक्तिवंत जावनूय आंकवार मारीचे उदरी तो असोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकलूत मेळो म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासूर चलयता ससनाच्या ससनाक. मलकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलों. ज्या सोम्यांक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक खाशेताय होय तो येतलो, अशें दरबारांचो सर्वेस्पूर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत? तो जावन आसा शेटीचें आकटें आनी धोबयाचो खार. रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांदुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुप्या आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना तीं पुर्तीपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतलीं. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजल्याची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिजा प्रवाद्याक हांव पाठयतलों. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडना जावंक तो आवय बापायचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. म्हणुया, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो कोरार सांबाळटल्यांक आनी ताज्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वासपणाच्यो. आपली भक्ती कोत्तल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो वळख दिता. जबाब. तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात,
कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार. पोरजांचो राजा तूं आनी पवीत सोबेचो बुन्यादीचो फातोर. तुवेंच मनशाक मातयेचोय केल्लोय, ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे तांय व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार सामारे आनी सोयरीं दायरीं तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जाकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. पवित्र आयचें तुस्त गीत आमी हेंच अंतर गीत गायलां. आनी देव आपले पोरचेक सोडवण दिवंक येतलो म्हूण आयच्या मालेकेस प्रभाद्या उदेशी पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. आनी थंय आमकां अशें मेळटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. म्हणटकूच ज्या सोम्याक तुमी सोदतात, ज्या मेसियसाक तुमी रावतात, ताका ताची वाट तयार करूंक म्हज्या निरोप्याक हांव पाठयतलो. हें देव आपल्या पुरजेक आश्वासन दिता तें जुआंव बातिस्ता उदेशी पूर्ण करता. आनी देव आपल्या ह्या विस्मिता उदेशी आपूण ह्या संवसारांत येवचो आसा म्हूण जुआंव बातिस्त तो प्रवादी सर्वेस्पराचो मारूक तयार करूंक पुरजेक तो आव्हान दिता आनी ओरडून तो तांकां वाट तयार करूंक उलो मारता. इतलेंच न्हय भाव भयणीनो, जें कितें देवदूतान जाकारियासाक सांगलेलें की जुआंव ताचें नांव जावचें, हें खिरीत भाशेन जाकारियास आपल्या जिवितांत जाणो आसलो. आनी एलिझाबेथीन खिरीत भाशेन हें नांव गोत्रांत ना जावन सुद्दां दवरचें म्हणून त्या वेळार मागलें. आनी देवाची येवजण जाकारियासान पयले सुवातेर जेन्ना ताचे सोबे देवदूत उलयलो तेन्ना तो दुबावलो तेन्ना मोनो तो जालो, कित्याक देवाची येवजणेक तो दुबावलो. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना एलिझाबेथीचें येवजण ताणें खिरीत भाशेन जुआंव म्हूण हें नांव दवरची मानून घेतली, देवाचे येवजणेक ताणें होयकार दिलो आनी जुआंव म्हूण नांव दवरलें. व्हड आपल्या जिवितांत तो भाव भयणीनो विस्मितां पळोवंक पावलो. देव आमची सवें आमच्यो तकल्यो उखलून दवरूंक आमची सोडवण लागीं पावल्या म्हूण आमकां भासायता. ताची पाट्टावदार आमी ह्या संवसारांत जियेता. आज तुका आनी म्हाका ह्या आधुनीक काळार
खरेंच आमी तकल्यो आमच्यो उखलून धरून आमची सोडवून पावल्या म्हणून बोडान दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां खरें हक्क आसात म्हूण आमी जाणव. पूण हें आमी करता जाल्यार आमकां विचार भाव भयणीनो. जुआं बातिस्तान सर्वेस्पराची वाट तयार केली. झकर्यासान देवाची येवजण जेन्ना मानून घेतली तेन्ना भाव भयणीनो तो देवाची तुस करून उलोवंक लागलो. आमच्या जिवितांत देवाची येवजण दर दिसाक उगडापी जाता. मिसाच्या बलिदानांत सर्वेस्पर तोच देव आमचे मोदें येता. आमच्या काळजांत तो रिगता. आमकां सगल्यांक सोडयता. आमकां पातकां मेकळी जिवंक आदार दिता. हे सरवंडराक आमी खऱ्या मनान घेता तेन्ना आमचीच वाड न्हय पूण दुसऱ्यांची सोडवण जावंक आमकां अदीक आनी अदीक बोड मेळटा. कितले आमी सुभागी, कितले फावटी आमी वावुरता जाय, कितले फावटी आमी ह्या आमच्या जिवितांत प्रयत्न करता तो आमकां विचार करुया. आमी सोम्याच्या येण्याक तयार जाता. ताच्या ह्या व्हड दिसाक तो जल्मलो तो दीस आमी समोरून तेल्या तेन्ना अदीक आनी अदीक आमकां तो दीस फळादीक जावं. आमचे उद्देशी दुसऱ्यांची सोडवण आमी न्हयच उतरांनी पूण कोरण्यांनी करूंक, बरे देखीन बऱ्या कोरण्यांनी दुसऱ्यांक आमी आदार दिवंक, दुसऱ्यांक आमी ही नातालांची परब करूंक अदीक आनी अदीक आमी गोवाय जावं. आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. मोशा भावभयणी मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सुपूर्णायेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें बोगसणें आमकां सुपूर्णायेन मेळूं आनी आमच्या सुरुंडाराचो जोल्म शुद्ध निर्मोळ काळजांनी आमी समोरमूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सुर पदवीदारान सासणाच्या देवा सूर कडेन सुताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पुरगुटलें उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार माईन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्वेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोनी ताका मेळूं आमी सूख गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सूल दोलबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. पवित्र 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 देवबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोलो. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक बेच्या आदी ताणें उलो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोनी मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भुक्तीपडून ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुंवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्नुतान सर काडीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडाराची आज्ञान मौनून धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या शेना पविसा शेराज आमकां तुशी खुशी सर्गाची तुशी संवसारांसा आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणे बेगीन पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन अतिरेकता तर आमकां तुजी उतार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घालन तुजी खुशी परमे त्या शांती द्यान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हाका फावो ना पूण तुज्या कातरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या आतां करुणायेन आमची काळजां तुजे शांतीन बोर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया G16 पेज नंबर 106 G16.